अर्गाम तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतार आमकां लभला जो सुवांजेल 16 अध्याय 20 आणि 3 वाक्या. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 20 to 23. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ खुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दूख संतोशान बदलतले. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जाता संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार संतोशान आपणे सोंसल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमचे विशयेन ती तशेंच. आतां तुमी दुखेस्त खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोश कोणूच तुमचे लक्ष काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें नात. सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे न्हय बापा लागीं कितें तुमी मागल्यार मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. हे देवाचे उतारास आमकां फौज जाला. कंत आनी उल्हास दोनी संगती हांगा आसात. एक तरी जेजू आपल्या कश्टांक वेग मारूंक येता आनी ताचे वरवीं संवसाराचें सडवण तें केल्या शिवाय संवसाराची सडवण ना. कित्याक दुसरें ऑप्शन ना. निमाणे घडये संगती ती ताणें मागता आसतना सांगली, बापा तुजी खुशी वय जाल्यार ही काल म्हजे तावणी वार म्हणून. पूण बापा तुजी खुशी म्हजी खुशी न्हय. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो बापाची खुशी जारी करूंक आनी बापाची खुशीत जावन आसली ताच्या भुरग्यांनी हरी एकल्यांनी बचाव जायचे आनी हरी एकल्यांनी ताका सत्मन दिचें आनी हरी एकल्यांनी ताका आराधन करीचें आनी दुसऱ्या जिविताची वाट आमी सोदून काडीचे आनी ती जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र सर्गावेची वाट. दुसरो कोणी आमकां सर्गींच्या रासाक व्हरूंक शकना आनी दुसऱ्या मारिफात कोणाकच सर्गींच्या रासाक वचोंकय जायना. कित्याक म्हजे बापा थंय वचचें जाल्यार तुमी हरी एकल्यानी म्हजे मारिफातच तुमी वचचें म्हणटा जेजू. दुसरी वाटच ना. दुसरे पुरा आसात कितें आमकां त्या वाट दाखोवच्या खातीर आसात. ती वाट जेजू क्रिस्त एकलोच. देखून आज संतोशान आमी खंडीत जावन हें उतार काण घेवया. कित्याक जेजूच्या कश्टा वेळार आपोस्तल ताका सांगात दिवना. आपोस्तल पुरा पळापळ गेल्ले आनी जेजू एकलोच त्या कश्टांक वळख जालो पूण म्हणटा हांव एकलो न्हय पूण बाप म्हजे संगी आसा म्हणून. आनी आज ह्यो संगती आज आमकां नियाळाक दिल्या जाल्यार देखून आमी आमच्या जिवितांत ही कश्ट येतना, पिडाशिडा येतना, निराश येतना, ह्या कुटुंबांनी मरणां जातना आमी सुस्कान रडचें आमी पळयता. आमी तें आज आमकां तें कायलें जालां सगळ्यांक एक सदांचें म्हूण जालां. पूण मागीर थोड्या तेंपान ती खंतय विसारता, तें दूखय विसारता आनी तो उदासी आमचे तान पयस वता आनी आमी एक नॉर्मल जिवीत जिवंक शकता. खंयचेंय दूख परमानंट ना, खंयचीय पिडा परमानंट ना, खंयचेंय निराशपण परमानंट ना. हे पुरा तात्कालीक मनशाच्या जिवितांत येवच्यो जावन आसात. पूण त्यो जेजू ते आसल्यार ते आमचे तान तो पयस करता, परत आमकां संतोश दिता. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत त्या तिसांक संतोशान भरले. ते एमोसाच्या वाटेर ते दुखा भरीत जिविताक फाटल्या जिविताक ते वेताले, निराशपणांत वेताले. जालें जेजू क्रिस्त सांगता आमी 3 वर्सां करसिली, आमी चिंतले आमी सगळो ताका राय करतले आनी आमी ताच्या सांगता आसतले म्हूण चिंतले. पूण आज 3 दीस जाले तो मरण पावून. आमी आनी कितें करचें? फाटल्या जिविताक वता आसतना एमोसाच्या वाटेर येतना परत जेजू तांकां मेळटा आनी जेजू तांकां उर्भेवंत करता, तांकां सत्यान भरता आनी पुरो संगती घडोवंक आसले संगती कितें आसलें ताणें शिकयल्लें परते तांच्या उडासा काडटा. ते पुरो संगती तांकां कळीत आसल्यो पूण ताच्या उडासान नातल्यो त्यो परत उडासा काडटा आनी उडो भरतना तांची वळख मेळटा. आनी ते परत ते आपल्या घराक गेले, परतेक फाटीं जेरुसलेमाक येतात, परतेक ते मिसांव करूंक येतात, धैर्यान भरतात ते आनी संतोशान धांवून जावन येतना जायगी नाका की म्हणून बेजारायन खंतीन सलवणेन चलून वयतले आपोस्तल फाटी येतना धांवून धांवी येतात, संतोशान येतात, सगळ्यांक सांगता मेळटात आनी देवाचे सुवार्ता परगट करतात. तांचो संतोश मागीर कोणाच्यानी तांचे तावन काडूंक जावना. तितलो संतोश तांच्या जिवितांत आसलो, तितल्यो संगती तांणी तांच्या जिवितांत काण गेल्ले.
निमाणे घडये जाल्यार ते मारतीर मरता नाय तांचे तें आसलेलो संतोश तांचे तावन काडूंक जावना. एक फस्ट मारतीर आमच्या त्या जिवितांत ताच्या पळी वयता स्टेफानाचे मारतीर पळोवन तो कितलो संतोशान भरता, संतोशान ताका पात्रायता, तेणें मारता जाल्यार संतोशान उद्गारता आनी सर्गींचें राज उक्तें जाल्लें तो पळयता, बापाक पळयता, बापाच्या कुशीन जेजू बसलो ताका पळयता. सगळं त्याच्या संतोशान ताचो संतोश एक पटी आमी जेजू थंय संतोश आमी पावता जाल्यार ह्या संतोशांत आमी त्या वांटेली जाता जाल्यार आमचे सुतलो तो संतोश काडूंक कोणाच्यांनी जायना. हो संवसार तो संतोश काडूंक शकना. खंडी जावन तो संतोश आमकां परमनंट संतोश देखून ह्या संवसारांत तुमी 4 वाट्यांनी गुवल्यारी तो संवसारांत तो आमकां संतोश परमानंट उरोना, पूण जेजू सांगता जोडलेलो तो संतोश तो परमानंट उरता. आमचे तावन कोणाच्यांनी काडूंक तो जायना आनी कोणीय आमचे तावन काडूंक तो शकना. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमकां ते समाधान दिता, तो संतोश दिता आनी संतोश कोणा तावन येता, पवित्र आत्म्या तावन येता. संतोश पावा म्हण सांगता. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां कळटा तें 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वाक्यांत परत तुमी संतोष पावा म्हणटा आनी परतेनी हांव तुमकां सांगता सुम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परतेनी हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. देखून परत परत आमकां सांगता जेजू सांगता रावल्यार तो संतोष ते समाधान निरंतरी आमकां मेळटा. कस्त अनवरान दोगदोनेती आमकां तो संतोष मेळटा. कित्याक तो संतोष आमचे तावन कोणाच्यांनी काडूंक जायना. ते पुरा संगती आमच्या जिवितांत घडच्यो, हर एक संगती आमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यां. तर आमकां सर संगती आमच्या जिवितांत घडल्या जाल्यार ती खंयच्याय ती पाडा घडल्यो न्ही, ती आमी एक्सेप्ट करया आनी त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया. आज नाल्यार फाल्यां त्यो पुरो संगती आमच्या जिवितांत बऱ्याक पडशें करतलो आनी देवाचें कामच हेंच म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमी सुमेसाय निरंतरी एकवटांत रावया, ताच्या मोगांत रावया, ताच्या समाधानांत रावया. ते जाल्यार आमचें तावन हें सगळें कोणी काण करूंक शकचो ना. देखून ह्या जिवितांत आमी सुमेस सांगता रावोंक आमी बेसाडया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.